या फतेहपूर या लोकां गेली सगळ्यांक नोटीस काडले, शोकॉज नोटीस फॉर डिमॉलिशिंग, वेर हे लोक थिंगाचे जोल्मी हिंगे 100 वर्स मायज जाले आसता हिंग घरां आहाय आनी आज सडनली पंचायत सेक्रेटरीन तांकां नोटीस धाडल्या टू डिमॉलिश बेस्ड ऑन कोणाक तरी एक कंप्लेन ना लागून. दे हॅव नॉट गॉन थ्रू द डॉक्युमेंट, तेंकडेय डॉक्युमेंट आहे. सो त्या खातीर आज आमी ग्रामसभा एक रेजोल्युशन घायलें, क्वेश्चन घातलो टू आस्क वॉट पंचायत will take, means why panchayat has taken given them issued showcause notices. आणि मोर ओवर तेंगे ओन प्रॉपर्टी आहे ती शोकॉज नोटिसीस कित्याक इश्यू केला काय म्हणून फतेहपूर गोरा. दिस मॅटर इज बिफोर द हाय कोर्ट. The aggrieved person is, that is Ritina Rodriguez, and the other person Antonetta, they have moved to the high court. This case has been pending from 2020 to 25, where Panchayat tried its level best to have an amicable settlement. त्यांची मत जात जाल्या पण amicable settlement जालें ना. Aggrieved person, complainant high court गेले, and now the matter is being handled by the high court. आणि आता कितें जालां, सगळ्यांचे दोळे अदी करून दिल्लीवाल्यांचे आनी हेगले सगळ्यांचे दोळे कांदोलीचेर आसा. एका वदान ODP इज अंडर सस्पेन्शन, सो कांय करूंक मेळना. सो वॉट दे आर ट्रायंग टू डू नाव इज मेक दीस इंटू अर्बन एरियाज. हें दुयेंस पयलें शेजारच्या एका विलेजीन जालां. दीस अर्बनायजेशन शूड नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल. काही जाण अशें म्हणटा कांदोलीचें पॉप्युलेशन ऑलरेडी हॅज टच ए सर्टन कॅटेगरी वेर इट वील बी डिक्लेअर्ड एज अर्बन एरिया. आय चॅलेंज दॅट. इट इज रॉंग. पुरो आधी कितें दिलें तें बरें जालें. आतां हेच्या फुडें नाका. मागीर कितें जातलें. सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार आमची आतां पयलींची एक सरपंच आसली, ती गेले 1 वर्स जालें ताका नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडून न्यू बॉडीन आपले 4 मेंबरांनी पंचायत घडयल्ली. सो तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिल्ले की सगळीं कामां जातली तुमची, ओके, आनी एश्युरन्स आमकां मेळ्ळें तेंचे कडल्यान. पूण गेले 1 वर्स जालें पण तशीच फाटलीं वर्सां म्हणून व्हडलेशें कांय डेवलपमेंट जावंक ना. आनी ह्या 1 वर्साक जे आमकां एश्युरन्स मेळ्ळें की 3 म्हयन्या भितर काम जातलें म्हणून तितून कांयच काम जाल्लें दिसना. आमचे रस्त्याचे गांवांतले रस्ते सगळे पाड पडलेले आसा. बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आमकां आसूंक जाय तो आमकां सारको ना.